मैना तण्णा गजण पळय कसं की आलोचन करतस आबा हगूर येतस कसं लावून शपर हक्का होई रे हांव तवळ तुकून पळयतस हगूर येतस कसं की आलोचन पडला आबा राब हांवन चिके गट्टी आपयता ए गजू कसन रे कसन आलोचन करतस वगवगी यो मारया हा हा ಇಲ್ಲ असं आलोचन पडलेलं हाव कसन आलोचन करतेसील गजो कसने कष्ट वे कष्ट म्हणा री तसल कसने कष्ट नाही रे सांगला री तुम्ही दोघ जण हसतात की कसं की सांगा की सोडका की म्हणून कळता ना मका हा हे कसन सांगतस गजना तू आम्ही हशीत असेल कष्ट वे कसं म्हण सांग तू सांगतानाच मका हास येतस असं असं कसन म्हण सांग ऐकत येत मी होई रे तुगेल कष्ट ऐकून आम्ही हसतात म्हणलं रे कसं की इंटरेस्टिंग सांग रे काय दायना मारे या आम्ही दोघ जण तुगेल म्हणके हरडीक दिलेली इंची आणि कसं नाही बायलेला कसं की ऐकून गे नसतं की ना पेट्ट गिट्ट खाल्ला की सांग हा सांगता त्याला पुढे तशी आणि सांगली मागीर कशी नाक नका सांगा ना आसरे गज्जो आम्ही कोणाक सांगनात रे कितली की कष्ट तुगे लेखलेले नाही रे आमगेले दाव नसता कसं म्हणत रे तुळशीदासा हरडीक दल मागीर इतले कष्ट असत म्हणून म्हाका पुढे गोत्तसील तेल री हा पुरो हरडीक देवच्याक एक पाय राबील तू आता शिवलयता पुरो सोड रे गजो कसं विषय म्हण सांग मारया हा तू मग सोडेश ना सांगतो पड ते कसं म्हणलं री आज मी गेल पाहिले ना तिला कापड नी उंबळ रे उंबळ नो सुको का म्हणची भितरी ती कोणाल की कॉल येईल म्हणा री तिगेल फ्रेंडाल कॉल येईल म्हणा री जाल्ले एक कसं ना म्हणा 1 गंट तंतू होता ती मका संधीन तू सांगतस कापड सुकई म्हणून हांव दायना म्हणलें एक चूर सुकई येती म्हणून संधीन तू सांगून भितर चमकली आता सुकोच्या गेले री मिगेल मर्यादे कोणी जात रे आलता पलतस प्रपोळून कसं म्हणता ती सुकी निवे हिगेल बाद कसं कोरका म्हण कळ नशी कोप येऊन समज ती कापड फापून सुकेल मागीर ते कपडा वैरी कोप असेल न्हय म्हळ्यार हिगेल कोप रे हिगेल कापड न्हय हिगेल वेरची कोप कपडा वैर कळ रे त्यातनं कसं की एक चूर समाधान मेळ्ळें म्हाका मागीर पळयता 1-4-5 टिकली उतरून पडला रे तेंची आतां म्हाका भंय त्या कापड तिका फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरीक हांव घेवन दिलेले तशी जावन तीन त्या कापड पळोवपाक नेशे आतां हांवन ती ताजे 4-5 टिकली उदरयला म्हूण कळ्ळें म्हळ्यार म्हाका मात ते बगसून कसं करता की म्हूण गोतना पळय हो इतलेंच वे म्हाकाय पुढे जाल्ला रे अनुभव कसं की तिगेल कापड आयरन करू वचून अयो नाक सोडिते पजिती हा हे बायल मनशांक कितले कापड असत की तितले कापडाक एक काणी असता अबाबाबा मिगेल बायलेन खंय पुणी मिगेल येद्राक गॉडरेज ओपन केल्ले म्हळ्यार मारया कर लागून वता प्रती एक कापडाक एक काणी पयर एक दिसू आमगेल गोंडी कंचकी डान्साचे कापड दी म्हळ्यार ही बिलकुलाक ओपन नवे तिणे हांव तिका पळोवच्या येयल दिवस नेसील कापड खंय ती दिवच्याक तयार ना मागीर तशी अशी सांगून गोंडी नंतू इंतू रोवण करून घेवन चमकली तशी जगरातेर हाण दिवत ते सोणी पळ तिणे कसं की बायल मनशाले विचित्र म्हण दिसता म्हाका एक पण तरतूद आयना म्हाका निटाची काल खाल्लेले जेवण रंदाप उडकासू आसना रे जाल्यार हांनी इतले काणी कशी उडकास घेता ती म्हणून हा हे मात्र होई गजना हे बायल मनशाले काणी कपड यो तांचे आशे यो विचित्र नमने तंतूय एक 4 कास तांगेल हत्ता मेळवे आमकां सम काम लायता ती आतां आमगेल घरान तू चिकचिके सूर दल्ला मिगेल बायले तेका टैलर महाराणी दल्ली नवे चिकचिके काम म्हाका लावच्या पळयता हांव मात्र करतल न्ही हांव काम करना ती पुढे सांगला तू कसं दायकी कोण गे म्हाका मात्र खंयचे काम लावचें न्हय म्हूण सांगला तिका हांवें अयो तशी म्हळ्यार कशी रे तुळशीदासा
घरचे काम केलं रे मर्याद कसं नाही वचन रे त्यांनी आमगेल खातीर तितले पुरा गोळतना आम्ही एक सान काम केलं कसं दत्त मारे या हा आम्ही पाप म्हणलेचे त्यांनी एक म्हणून घरचे काम पूरा आमची मत्तर घालता ती. हे उत्तर हा ओपन रे तुळशीदासा पक्ने घरा काम केलं रे तंतु मर्याद वच कसं नस सांग त्यांनी वेरे गोळतात नव्हे रे सकाळ दुखून रात ते गोळतती तांकां संबोळस की इन्क्रिमेंटस की बोनसस की कसं नसा पाप गोळतती खंयकी एक आमगेल दुखून हेल्प निमगिलतात ना मी कर नी जाल्यार कसन रे तशी आम्ही हेल्प करतात मळकुडले पूर्ती काम काय आमगेल मत्तरी घालनात रे तशें नी लेक्चनच संसार मळमगिरी बम्मून बायले रथाच 2 चक्र म्हण सांगतात नव्हे तशी असताना एकले जाऊ रे आता तुगेल बायल टेलरिंग काम कसले करता ती कसन जीव जड जाल्यावे घरा कसने पुणी करूयेत तुका सहाय करूयेत म्हण नव्हे तीन तुगेल खातीर तितले पुरा करतना तू 1-4 घरा काम केलं रे तू कसनी दायना रे ಹಾ तुमगेल तसल दारल ಮನುಷ್ಯನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೌಲನೂಚಿ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಪ್ರಬೈಲು ಮತ್ತೆ ಚೋಂಡ್ ಬಸ್ತಾ ಸತಿ. तशें ಮುಂಚೆನೆ ತುಳಸಿದಾಸ आत मिगेल बायल काम आवडता वयवे घरा येवन घरा काम तिने करची पाप हांव खंय पुणी तिका कुडवना म्हणटन एक चूर हेल्प करता तितलेची बाकी टायमार हांव फ्री जावन बसता तिका तशें पाप थंय गोळका हंगय गोळका हा तू सांगील म्हणके हांव तिका कामा दुखून सोडव येत जाल्यार री घर चलका नवे चेडवाले स्कूल फीस हे ते म्हणून खर्च एक तो नसतवे संसार वडील म्हणके खर्च वडतरे एकलेल संबळ पावना होई रे तुळशीदासा आमगेले फ्रेंड्स दवो ना संबंधिक दवो कोणे दवो तन्नी आमगेल कष्टाक यानात म्हणणे येतती जाल्यार एक लिमिट टायमाक पूरा टायमार यानाती तेंची आमगेले घरतुली आमगेल बायलस पळय बायल आमकां खंयच्या कष्टाक ती सहाय करतरे तिच्या हत्तान तो गोळच्या दायनी जाल्यार तिका लागासील ಬಂಗಾರ की ती ನೋಟ್ಕೊಂಡ್ ದುಡ್ಡು की कसने पुणे आमकां दिवनो दिता त्या वच्चो आम्ही पळय सकाळ दुखून रात ते गोळतात ती होईवे तितले मात्र आमकां कळता ते जबाबदारीन तो निभायसूच पुरा बायल मनशाल काम होईवे आनी कितले चंद कोरनो अचकट्टारी घर निभायसिता ती तांतूय घरान चले चेडू अस म्हळ्यार आमगेल पशी तांकां चड ಹೆಚ್ಚನ होईवे आम्ही चेडू ಹೊರಡಿಕೆ ಪ್ರಾಯ ಎತ್ತರ आम्ही ताजे ಬಗ್ಗೆ गमन दिता ती तांणी तशनी चेडू सान असतनाची 5 वर्ष बर्थडे खंय हाक खंय ताक खंय म्हणून कसने पूण एक ಬಂಗಾರ घेवन कांड दवरता ती हे पूरा आम्ही अर्थ कोण घेवका रे आनु अम्मा आमकां पळोवंक येता ती तांगेल नंतरचे स्थान बायलेन भरची रे तू कितले म्हण कोण तू कितले सहाय करू ती जाल्यार बायलेन सहाय केली म्हण की जायना तू केक कुडवना म्हण दावो दुसरे कितले पळोवंक घेवन ती बायलेन पळोवंक येतील तितली हीत कोणेय पळोवंक येतल्यान मेळना रे तशें न्ही तू घरा कामा ಬಗ್ಗೆ सड्डेर उलोवचें नज रे हांवें आमगेल घरान सुमार काम करता बा केलो पण ता आमगेल सुरेखाक आनी अम्माक कसंदवो बेजार दल्ला आमकां रांदप करूंक बोर म्हण कसने म्हणल्यार हांव तांकां बसकरन रांदप कोण वाडता गो तसवे कितले खुशी भोगतात गो तसवे तशें म्हणून तांकां रांदप करूं याना म्हणवे न्ही तांणी रांदप करता ती एक पंत आमी कोण दिल्लो रे तांकां खुशी जाता तू केक उत्तर सांगता पळ तुळशीदासा आता तू कसने दुडवा कष्ट येईल म्हणल्याक तू कसं लेखता आमगेर फॅमिलीची आसा ती फ्रेंड्स आसा ती कोणेय पुणी म्हाका हेल्प करता ती म्हणून हेल्प करता ती ना म्हण न्ही जाल्यार गॅरंटी आसना रे ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ತಂಗಲೇದಲ್ಲಿ ತಾಪತ್ರಯ असता तांकां दिवचें जायना आनी ಕೆಲವು जन हाका ದುಡ್ಡು दिल्लेरी वापस दिता की ना की कितले खेळत की नाका हाका दिवचे नाका म्हणून तांगेले कसं की कष्ट होर जावन सांगून घेता ती जाल्यार बायल तशी न्ही रे कशी पुणी कोरनो तिच्या हातान जाल्ले प्रयत्न कोण ती दिवच्याक पळयता आनी वापस निमगिना वही केलो पण ता मिगेल बायले पळय हांव तिगेले घेतिल्लो दुड्ಡು वापस दिन जाल्यार म्हाका कर करता कर केल्यार हांव तिका दुड्ಡು दिता न्हय ते दुड्डू आनी खंयच्या जाल्यार ती म्हाका दिता हयवे हे आमी अर्थ कोण घेना ती बायल म्हळ्यार कर किरकिरी हरडीक जाल कसली की अशी तशी म्हणटा ती बायल नातील जीवन ಬೈರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ करतस भावुक जीवितल की कश रे गजो हो तू एक मारया खंय म्हाका चळोच मेळटा की म्हण रगत असता
कळले बायलेल कपड्याची एक 4 टिकली उतरयला म्हूण तुका बहीण नवे तशी तशी जावन तू भाऊ का जिवी जाल्लो. गजणा कथा तेंची भई रिगला कळतं गजणा ताका म्हणलेल हांवें बायलेल हत्ता 4 कास मेळवे अशी काम करयता ती अशी भिवून दवरून घेता ती त्यांची घरची हिडिता पुरा आमगेल हत्ता असला रे तांनी आमकां भिवून कामता ती. हा तुळशीदासा तुका कितले सांगले रे मात ते वचना म्हूण म्हाका करता जाल्ले तुका स्वता अनुभव येयल तेन्ना पुरा कळटा. म्हाका फुडवारा अर्जंट जावन 10,000 जावका आशिल्ले कसो करचो बा म्हूण आलोचन करतना मिगेल बायलेन पाप हांव बेजारार आशिल्ले पळोवन 10,000 दिली ती. तेंची हांव दुसरे लागीं दिल जाल्यार रे तांकां वाडी बंदुका आशिल्ले मिगेल बायलेक पळय आनी की हांव दुड्डू दिनी ती कसले म्हणी म्हाका तेंची दुसरे लाग आमी तशी करूं जायना तुळशीदासा आमी तांकां वाडी दिवका ती दत्ता. म्हाका तशीच रे तुळशीदासा सुमार पण हांव बायले लागनी आम्हाला दुड्ड घेतला गोतस्वे तू नमगत की ना की सांगच्याक एक पंत लज्जी जात म्हाका आमगेल हॉटला जाल्यार एक पण सामान हाडूक दुड्ड असना गोतस्वे कितले की पंत म्हाका बायल्यान आनी आम्मान हेल्प केला कितले की पंत हांव तांकां वापस दिना तिलेस आमगेल अम्मान उतरता सुरेखा किरकिर करून दुड्ड वापस घेता आनीक पण हांव निमगेल तेन्ना दिता ती म्हाका. आतां हांवांची खंय पुणी वाडी सेरसून दिवचे म्हळ्यार म्हाका खंयचे कश्टका लागता म्हणून. तुम्ही कसने म्हणा ती हांव मात्र बायले लागी पयस दुड्ड घेतल न्ही बायले घरच्या कामांत सहाय करतलो न्ही. हा दायत मारया तुगेल अभिप्राय तुका आमगेल अभिप्राय आमका तू आमगेल प्रायर येतना तुका बायल म्हणा कसं म्हणत दत्ता. हा गज्जून संगील म्हणके मुखार तुका कळटा बायलेल महत्व थंय ते आमी कसन सांगल्यारी मात ते वचना. अशी तशी कसने उरलं न्हू हांगेले दुड्ड घेवया म्हूण लेखिला हांवें जाल्यार हांनी दोगांची घरच्या लागीं रीण केला म्हूण सांगता ती. आतां हांव हांगेले दुड्ड निमगिले रे तुगेल बायल जोडता नवे तिगे लागीं घ्या म्हणटा ती. मिगेल बायलेले निमगुच्याक म्हाका स्वाभिमान आड येता कसं करचें बा खंय पुणी दुसरे कडेन मेळटा की पळोवका. कसन आलोचन करतस रे तो भविष्य चमकल की म्हण आम्ही घरा वचा रे. ना रे हंगा कळिलो कसं आलोचन करतसील रे तुळशीदासा. ना तुम्ही सांगिल्लेची आलोचन करतसिलो कांय ना म्हाका थोडें काम आसा हांव येता. हाय आमगेल पंचायतीक कशें आशिल म्हणून देखून कमेंट्सान तिरसी येती ते आनी तुमगेल फॅमिली फ्रेंड्सांक पुरा शेअर करून मस्त जनाक आमगेल प्रपंचाक आपण हाडाती. मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमकां मस्त व्हिडिओ घालच्याक सपोर्ट कराती. आम्ही आनी तुमकां अनेक व्हिडिओंत मेळटा ती. धन्यवाद.